नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. होली वीक चालू आसा, सो होली विका भितर हाडून डिबेट करून वाद बीद घालपाची आमकांय इच्छा ना. पण जो बरो विशय आसा जाचेर सद्या अख्खें जग ज्यो गजाल पळयता ती म्हळ्यार IPL. आनीक आमचे कडेन अशे गोंयकार आसात जे ह्या IPLच्या एकूण प्रोसेसा भितर खूब इनवॉल्वूय आसात. तांकां तुमी मॅची चलतना पळयलाय आसतले. आनीक मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार ते आज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशना भितर नवीन नवीन गजाली करत आसात. गोंयांतय करतात आनी आज ते BCCIचे जॉयंट सेक्रेटरी आसात ते रोहनबाब देसाय. रोहनबाब, वेलकम. सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार तुमी मॅची बिची पळोवपाक भोंवतात, अशें आसतना तुमी आमच्या विनवणेक मान दिवन आयलो म्हणून पयली उपकार मानता. आनीक सगळ्यांत पयलीं आमी IPLचेर या, गोंयच्यान सुरवात करया. तुमी सेक्रेटरी म्हूण ताबो घेतलो आनी ताजे उपरांत तुमी आज जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून BCCI कडेन आसा. सद्याक तुमी ताबो घेत सावन आतां मेरेन गोंय क्रिकेटी भितर कितें सुदारणा जाल्या किंवा तुमी जी कांय टार्गेट्स दवरिल्लीं ती तुमी अचीव करपाक शकल्या अशें दिसता तुमकां? खंयचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसता हो इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. एडमिनिस्ट्रेटर येता वता, पूण जें काम जें कोणी एक चालू करता ते इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस एंड इट हॅज टू गो ऑन. आनी म्हाका अशें दिसता जी कामां आमी चालू केल्ली ती प्रमाणान मुखार चालूय आसा. आनी हांव जेन्ना जॉयंट सेक्रेटरी जालो जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनान जे आमी थोडी इनिशिएटिव्स घेतिल्ले त्यो डेफिनेटली आमचे चालू आसा. एक जी मेजर गजाल आमकां येता ती म्हळ्यार स्टेडियमाची. आज तुमची नेमणूक जॉयंट सेक्रेटरी म्हूण आसा, पूण आमची परिस्थिती अशी आसा की आमचे कडेन स्टेडियम ना. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हांगा करया काय थंय करया, हांगा व्हरया काय थंय व्हरया, हांगा नाका थंय नाका, आमचें हेंच चालू आसा. तुमचे कडेन हाचे उपाय तरी आहा? उपाय म्हाजे कडेन डेफिनेटली आसा. जेन्ना हांव सेक्रेटरी जाल्लो तेन्ना हांवें म्हाज्या पयल्याच मिटिंगेक आमी हो विशय मांडिल्लो. तेजे नंतर जे आमचे कडेन 2 पर्याय आशिल्ले, जे मावळिंगेचो जो जागो गोवा क्रिकेट असोसिएशनान परचेज केल्लो तेन्ना पयशे खर्च करून, आनी तेजे नंतर धारगळे हो लिजार घेतिल्लो गव्हर्मेंटा कडेन जागो. हे दोनूय जाग्याचे आमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन तशेंच बाकीचे गव्हर्मेंट एजन्सीज ज्यो आमकां लागता तांचे कडेन आमचो कन्सल्टंट जो ऑन बोर्ड आशिल्लो जो जोशी म्हणून बॉम्बेचो, जो गोवा क्रिकेट असोसिएशन हायर केल्लो, त्याचे बरोबर ताका घेवन आमी सरकारा कडेन मिटींग केल्ली कळ्ळें. सो ताजे नंतर काही टेक्निकल वादाक लागून धारगळेचो जो जागा आशिल्लो तो काही कारणाक लागून आमकां दिसूना की थंय आमी तो प्रोजेक्ट करपाक शकता म्हणून. पण तितून थोडे डिफरन्सीसय आशिल्ले एज युज्युअल, म्हणजे ते प्रत्येक कडेन आसतात की थोड्याक थंय जाय आशिल्लो, थोड्याक मावळिंगे जाय आशिल्लो. सो दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी प्रोसेस. पूण ताजे नंतर आमी तो विशय मुखार घेवन हांवें परत सांगिल्लें की जे आमचे क्लब मेंबर्स आसा, जे आमचे एफिलिएटेड क्लब्स आसा, तांचे डिसिजनाचेर हें सगळें डिपेंडंट आसा. आनी हांव टायम एंड अगेन परत प्रत्येक इंटरव्यूक हांव सांगत आसा की जेन्ना हे आमकां गोंयकाराक स्टेडियम जाय, गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची हिस्ट्री आसा, आमचे आतां इतले वर्साचें एफिलिएशन आसा BCCI कडेन. हांव जेन्ना आतां भायर वता प्रत्येक स्टेटीनी स्टेडियम आसा, प्रत्येक स्टेटीनी स्टेडियम आसा. पूण गोंयान कित्याक जायना हो विशय आशिल्लो. हांव आतां फक्त 2 वर्सां जालीं हांव एडमिनिस्ट्रेशन पळयतालो सेक्रेटरी म्हणून. हांवें म्हाजे परी हांवें जाता तितली ट्राय केली. आनी तो मावळिंगे जो आमी परचेज केल्लो, थंय मावळिंगे कित्याक ती फ्लॅट लँड आशिल्ली, कांयच ऑब्स्ट्रक्शन ना, हिल कटींग नाशिल्लें, कांयच नाशिल्लें. म्हणजे इट वॉज जागो एक स्टेडियम जावपाक लागून जो जागो जाय आसता तो तसो जागो आशिल्लो. आमी थंय घालया म्हणून आमी प्रपोजल केल्लें. पूण फायनली एंड ऑफ द डे कशें आसता, जेन्ना आमी खंयचे वी आर गवर्न्ड बाय 108 क्लब्स. सो ते क्लबांचो सहमती ही खूब इम्पॉर्टंट आसता. कारण एकदां ती सहमती येयली जाल्यार मागीर आमी प्रोसेस सुरू करपाक शकता. सरकारूय आमचे भितर जास्त दखल दिवपाक शकना, कित्याक वी आर इंडिपेंडंट बॉडी कळ्ळें. सो ताजे खातीर. पण एट द सेम टायम वी एज अ असोसिएशन वी हॅव टू टेक हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट. कित्याक एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू मुखार फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान परमिशन्स जाय, हे सगळ्यो गोश्टी जाय. सो ताजे खातीर मावळिंगे हो म्हाजो पर्सनल, तसोच बाकीचे जे आमचे टॅक्निकल टिम्स आशिल्ल्यो तांकां दिसतालें की आमी तो थंय करचो. आतां तेजे मुखार आमची आतां तयारी तशी आसा. आतां हांव सेक्रेटरी, आतां मुखार BCCIन गेले नंतर आमचे आतां सेक्रेटरी आसा, आमचे आतांची मॅनेजींग कमिटी आसा, तांकांय हांव रिक्वेस्ट केला की आमी परत एकदां गव्हर्मेंट अडलो फक्त आमकां
आमी डिसायड करपाक शकना की दारगळे करपाचे काय मावळिंगे करपाचे. तुम्ही सामके केबीसी बी जाल्ल्या भशेन करतात. आता केबीसीक सुद्धा 4 ऑप्शन ना, असतात. म्हाका- तुमचे कडेन 2 आसात. आमचे कडेन 2च आसा. हय. म्हाका रायट आन्सरय म्हाका खबर आसा. बरोबर. पण प्रॉब्लेम लॉक जायना. पण लॉक जायना. ते लॉक करपाचे ते क्लबांनी करपाचे. ते क्लबान जेन्ना लॉक करतले तेन्ना लॉक जातल्यान गोंयकाराक हो स्टेडियम मेळटलो. पण एक गजाल करी की क्लबाक स्टेडियम नाका अशी काय परिस्थिती ना. अशी परिस्थिती ना. पण थोडे अशे म्हाका तेजे फाटल्यान कोणाचो हेतू आसा, कोणाचो इंट्रस्ट कितें आसा तो म्हाका खबर ना. पूण म्हाका अशें दिसता, म्हाका प्रत्येकाक रिक्वेस्ट करून दिसता, हांव प्रत्येक खंयच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना हांव उलयतालो तेन्ना हांव प्रत्येक क्लबाक रिक्वेस्ट करतालो की आतां तरी मातशे तुमी सावध जाया. एक कन्सेन्ससार येया की बाबा आमी हो स्टेडियम हांगा करया. थंयच्यान मागीर जर तो जायना जाल्यार मागीर वेगळी गजाल. कारण आय एम कॉन्फिडंट, आमचें सरकार कॉन्फिडंट आसा. आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनीक आयिल्ले लास्ट टायम. तांणीय सांगिल्लें भर स्टेजीचेर सगळे क्लबांक उजीर सांगिल्लें की तुमी एकमत करून तुमी तो अमके कडेन तुमी वेन्यू डिसायड करा. स्टेडियम कसो जायना ती आपली जबाबदारी म्हणून. आपूण तुमकां गव्हर्मेंट म्हणून, सरकार म्हणून आपूण पूर्ण हेल्प करतलो म्हणून. आतां आमचे क्लबाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, आमचे मॅनेजींग कमिटी, आमची स्वताची खुद्द म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी तो सरकाराक हो जागो बोट दाखोवपाची. हे कितें मागीर 2 गजाली असतात. एक राजकारणातली क्रिकेट आनी क्रिकेटीतलें राजकारण. हय. आमी राजकारणातली क्रिकेटी कडेन मागीर येवया. हे क्रिकेटीतलें राजकारण न जावपा फाटल्यान आतां ते हांव म्हणना की तें राजकारण म्हणून. कारण खंयचोच क्लब मेंबर राजकारण करचो ना. आनी स्पेशली स्टेडियमा असले गोश्टीन राजकारण करून आमकां कांय मेळचेंय बीन ना. आनी ते करचेंय न्ही कोणी. सपोज कोणाचे तकलेन आसाय बीन जाल्यार ते करचेंय बीन न्ही. कित्याक एज अ होल आमी बिगर प्रॉस्पेक्ट आनी बिगर पिक्चर पळयलें जाल्यार आयज आमकां गरज आसा स्टेडियमाची. आनी ते कशें जावपाची आनी कित्याक लागून जातलें हेजी आमची दखल घेवपाक जाय. आनी हांव वारंवार तेच रिक्वेस्ट करता. सो त्या रिक्वेस्टाक एकदां हय म्हणून एकाद्या कोणाचेर विश्वास दवरून जर मुखार सरता जाल्यार ते अवश्य मुखार सरपाक टेक दॅट चान्स म्हणटा टेक दॅट चान्स. सो त्या क्लबाक हांवूय तोच रिक्वेस्ट करतालो की एकदां विश्वास करा आनी मुखार सरया. आनी मागीर पळोवया कशें कितें जायना तें. आनी खंयचीय गोश्ट आतां एक लीज प्रॉपर्टी आसा आनी एक आपली स्वताची प्रॉपर्टी आसा. प्रत्येक मनीस आपलें घर ओ कितें बांदता तें आपल्याच प्रॉपर्टीन बांदलो ना की लीज प्रॉपर्टीचेर. कित्याक आमचें फाटलें जनरेशन, तेजें मुखारलें जनरेशन फाल्यां सकाळीं आमकां क्वेश्चन करपाक शकता. घर न्ही तें. स्टेडियम म्हळ्यार क्रिकेटीचें घर. आनी वी आर आमचे जे क्लब आसा दे आर द ओनर्स ऑफ दॅट स्टेडियम न्ही. फाल्यां सपोज तो स्टेडियम जाता सो तांचे कडेन तो उरपाक जाय. म्हाका तो सरकाराची लीज प्रॉपर्टीन बांदपाक नाका आशिल्लो. आनी ती जागाय आमकां सुटेबल म्हाका तरी पर्सनली दिसनाली. आमचे टेक्निकल टीम मावळिंगेचीच जागा सुटेबल दिसता म्हाका दिसता. कारण तशी सुटेबल आसा म्हणूनच ती तेन्ना जेन्ना आमी फायनलायज केल्ली तेन्ना फायनलायज केल्ली आनी तेन्ना मॅनेजींग कमिटीन तेन्नाय एजीएमान अप्रूव केल्ली. ह्याच क्लब मेंबर्सांनी अप्रूव केल्ली. ऑर अदर तेन्ना जी मॅनेजींग कमिटी आशिल्ली त्यांनी अप्रूव करून ही परचेस केल्ली. सो तेन्ना हांवूय नाशिल्लें. तुम्ही आता म्हाका प्रॉपर्टीची याद करून दिली. आज जीसीएची परिस्थिती कितें आहा व्हेरी फ्रँकली. कारण तुमचो आतां पर्वरीचो जो ग्रावंड आसा तोय डिस्प्युटेड आसा. तीय तुमची प्रॉपर्टी अशी तुमी कांय हड्डी फुडी काडून सांगपाक शकनात. रिचेस्ट क्लब तुमी गोंयांतलो. एट द सेम टायम तुमगे जर एसेट्स पळयले वॉट इज द रियल सिच्युएशन रोहन बाब? ना पळय एसेट्स म्हळ्यार कशें सी वी आर जोग्राफिकली वी आर अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. आनी गोंयान तुका जाग्याचे भाव हे सगळे तुम्ही जाणा. आनी गोंयान जागे क्रिकेटीक परवडनाल्या कोणा परवडटले? परवडपाचो प्रश्न ना. पण आमी जसो एक्सपेन्स करता तसो आमकां पळोवनूय करचो पडटा न्ही. पण तुवें सांगलें ती गोश्ट खरी. तेन्ना दयानंद नार्वेकर सरान जेन्ना ते एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले, तेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्ले, तेन्ना तेणी ती पर्वरीची जागा तो फूल इन्फ्रास्ट्रक्चर तांणी रेडी केल्लो. आनी तेजे नंतर आमी सांग्यार एक ग्रावंड केल्लो जीसीएचो. सो करंटली आमचे कडेन तशें आमचे एसेट म्हणून आमचो सांग्या वयलो ग्रावंड आनी पर्वरेचो ग्रावंड हे 2 ग्रावंड आसा. तुवें म्हणलें तशें की डिस्प्युटेड आसा कित्याक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे आनी IT डिपार्टमेंटाचे जाग्याचेर ते थोडे हें आशिल्ले. पूण जेन्ना हांव सेक्रेटरी जाल्लो तेन्ना हांव हो विशय परत हांवें डायरेक्टर एज्युकेशना कडेनूय उलयल्लो, टेक्निकल एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो. हांवें ते बाकीचे पेपर वर्कूय बीन बऱ्यापैकी केला. पूण आतां जेन्ना आमी ऑर्डर घेवपाची आशिल्ली लास्ट आमचे ते सगळे नवार जावपाचे आशिल्ले. पूण आतां हांव BCCIन पावलो देवाचे कृपेन आनी सगळ्याच्या आशिर्वादान म्हणटा तसो. पूण प्रोसेस हो सगळो कंप्लीट जाला. आनी आतांची जी मॅनेजींग कमिटी आसतली, सेक्रेटरी आसतलो, ते कंप्लीट करून घेतले. आनी हांवूय हेल्प करतलो तांकां ते कंप्लीट करपाक आनी तेंच्यान ते मुखार व्हरपाक जाय करून. एक जी हेडलायन खूब दिसांनी बरी हेडलायन आमी पयली गोंयची ती म्हळ्यार यशस्वी जयस्वाल. नाव सख्खी गोंयकाराक म्हाका दिसता ब्रेकिंग न्यूज बी जाली. बट वी स्टील डोंट नो द रियल स्टोरी. सो रोहन बाब, what is the real story? Why यशस्वी जयस्वाल
सामके सेलिब्रेटेड इंडिया बॅट्समॅन आनी म्हाका दिसता प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टायम अशें जाता की इंडियन प्लेईंग इलेवनांतलो इतलो सारको खडेगाठ प्लेयर इज वॉन्टिंग टू प्ले फॉर गोवा. सो वॉट्स द रियल स्टोरी? सी म्हाका इतलेंच म्हणपाक जाय की दीस इज द ट्रान्झिशन फेज ऑफ द गोवा क्रिकेट असोसिएशन. खुबश्यो गोश्टी फाटले 3 वर्सां 4 वर्सां खुबश्यो गोश्टी बरी जायत येयल्या क्रिकेटी खातीर आनी तितूंतलोच होय एक भाग जो यशस्वी जयस्वाल करंट टेस्ट टिमीचो प्लेयर जशें तुवें म्हणला तो गोंयान येवन गोंयचे खातीर खेळप ही अभिमानाची गोश्ट आमचे खातीर गोवा क्रिकेट असोसिएशना खातीर. ताका लागून हांव प्रत्येक आमचे मॅनेजींग कमिटीचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तांणी तांणी तो इनिशिएटीव घेवन तें मुखार. तुम्ही आता म्हाका सारकी टिपिकल सारकी उत्तर दिलें. व्हॉट इज द रियल स्टोरी? व्हाय डिड इट हॅपन? रियल स्टोरी म्हणल्यार मे बी यशस्वी जयस्वाल आय डोंट नो वॉट वॉज द रिजन टू स्विच हिम ओवर टू गोवा. कारण मुंबय क्रिकेट असोसिएशनाक तो पयलीं आशिल्लो. ही हॅज टेकन द एनओसी. दॅट इज वॉट आय हॅव हर्ड. आय हॅवंट पर्सनली स्पोकन टू यशस्वी जयस्वाल. अजून पर्यंत हांव ताजे कडेन उलोवना. कळ्ळें. हांव ताजे कडेन पयलीं एक जो ब्रेक जालो तेजे पयलीं हांव एकदां उलयल्लो. तेणें म्हाका इन्फॉर्म केल्लें सर मैं ऐसा कर रहा हूं म्हणून. सो आय सेड मोस्ट वेलकम आनी आय हॅड आस्क्ड हिम टू स्पीक टू द सेक्रेटरी आनी तेजे नंतर हो सगळो प्रोसेस जालो आनी ही हॅज आतां तो गोंया खातीर खेळटा. पूण एट द सेम टायम सी जसो इतलो व्हडलो प्लेयर गोंयान येवन खेळप गोंयच्या प्लेयरां बरोबर खेळप हें गोंयचे क्रिकेटीक खंय ना जाल्यार खंय तरी फायदेशीर जातलें. कारण एज अ व्हडलो प्लेयर की तेणी इतली तेजी कारकीर्द आसा इतली कारकीर्द उरल्या आनी तातूंत भितर जो कसो आतां गोंयच्या प्लेयराक घेवन कसो मुखार सरतलो तें पळोवपाचें एक आमकां मेळटलें. सो गोवा वॉज हीज चॉयस? डेफिनेटली ताका ही हॅड ऑल द ऑप्शन्स टू गो एनीवेर इन द कंट्री. तेणें गोवा चूज केलो कित्याक गोंयान फाटली तेच सांगता गोंयान जें काम चल्लां क्रिकेटी खातीर तें खंय ना जाल्यार खंय ताणेंय पळयलां आसतलें. जशें बाकीचे लोक पळयता जे क्रिकेटी खातीर आमी करतात इनिशिएटिव्स घेतले. सो मे बी द रिजन की तो ही स्विच्ड ओवर टू गोवा. एक गजाल जी म्हाका इंट्रस्टींग आसा तुमी IPLाचेर टीव्हीची आनी मॅन ऑफ द मॅच दितना बी सारकी दिश्टी पडटा. हाव हॅज बीन एक्सपिरियन्स ऑफ दीस करंट IPL? सॉलीड म्हळ्यार बरी गोश्ट. कारण एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो सेक्रेटरी आनी तेजे नंतर BCCIन वचपाचें आनी गोंयाक रिप्रेझेंट करपाचें. गोंयाक हो मान केन्नाच हेजे पयलीं मेळूं नाशिल्लो. म्हाका दिसता दयानंद नार्वेकर परत एकदां वायस प्रेजिडेंट आशिल्लो आनी आमचे 1-2 जाण गेल्ले. पूण तेन्ना मे बी स्ट्रक्चर तसो नासतालो. तेन्ना कमिटी वॉज ऑफ 15 पीपल. नाव देर आर ओन्ली 5 पीपल. प्रेजिडेंट, वायस प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर. सो इन दीस परम्युटेशन कॉम्बिनेशनान आमी गोंयाक तो मान मेळप आनी BCCIचेर जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम पळोवपाची संद मेळप ही म्हाज्याय खातीर तशेंच गोंयकारा खातीर एक मान जावन आसा. आनी तेजो अभिमानूय सगळे गोंयकाराक आसा. कारण प्रत्येक कडेन हांव खंय वतालो फंक्शनाक वतालो म्हाका खूब मोगय मेळटालो. लोकां कडल्यान खूब कॉंग्रेच्युलेशनूय मेळटालें आनी तें पळोवनूय म्हाका एक उमेद दिसताली की बाबा आमी प्रामाणीकपणान GCAनूय जें काम केलें तशेंच आमकां ही संद BCCIनूय काम करपाक मेळ्ळी आनी हेजे मुखार मेळटली. फेवरेट टीम? My favorite team currently is Mumbai Indians. So currently is Mumbai Indians. So your support is for Mumbai Indians? Support is for Mumbai Indians. Actually my joint secretary जावचे पयलींच्यान म्हाजो फेवरेट टीम मुंबय इंडियन्स आशिल्ली. जॉईंट सेक्रेटरी आता चेंज जावपाक शकता? कशी जावपाक शकता ना मे बी थोड्याक कितें अरे माय फेवरेटिझम नाल्यार ऑफिस बेरर आनी कोणाक सोबत तशें न्ही. पण इट वॉज ऑलवेज अ फेवरेट टीम. So Rohit Sharma, not Virat Kohli? You cannot say that, but yes, as a team, as a whole, as a team unit, Mumbai Indians is my favorite team. कारण बरे यंगस्टर्स त्या टिमीक आसा आनी इट इज गूड टू वॉच देम. द वे द स्पिरीट ज्या टिमीन आसा आनी फाटले 5 दीस जेणे IPL टायटल्स जिखल्या तातूंत दे हॅव फॉट देर वे थ्रू. आनी CSK असली टीम आसा बाकीच्यो बरे कॉम्पिटिटीव टीम्स आसा तातूंत भितर यंगस्टरांक बरे ग्रूम करून आनी बरे टीम बिल्ड करून तांच्यांनी ती टीम डेव्हलप केल्या. सो ताचे खातीर मुंबय इंडियन्स. यू ट्रॅव्हल्ड विथ द टीम. तुम्ही ट्रॅव्हल केलं तेन्ना टीम जिखल्याय बी, साऊथ आफ्रिकेक जिखली. टेल अस वन गुड थिंग that you noticed about Rohit Sharma and one good thing you noticed about Virat Kohli? See, त्या साऊथ आफ्रिका टुराक रोहित शर्मा नाशिल्लो आनी विराट कोहली नाशिल्लो. But you traveled with. Yeah, I have traveled and I have known both these players. Good thing about
दे आर स्टील हार्ड वर्किंग एट दीस एज ऑल्सो. दे आर सो डिटर्मिंड आणि तांचो जो रेग्युलर तांचो जो टायम टेबल आसता दे नेवर मिस आउट ऑन दॅट. सो ही एक खंय तरी ना आतां रोहित शर्मा इज ऑफ माय एज ओनली, विराट कोहली इज ऑफ माय एज, सेम इयर बॉर्न. सो तो एक पळोवपाक मेळटा कारण इतलो फेम इतलो म्हणजे ते ग्रेसफुली ते कॅरी करतात आनी आजुनूय म्हणल्यार जीम टायमींग, खावपाचेर कंट्रोल, बाकीचे सगळे गोश्टीचेर कंट्रोल, द वे दे मीट पीपल. सो दीज आर द थिंग्स वीच वीच यू सी एंड लर्न फ्रॉम देम. कारण इतलो एक्सपोजर आसता क्रिकेटीन आनी तांचे फॅन फॉलोईंग इतलें आसा म्हणजे मिलियन्स एंड मिलियन्स ऑफ पीपल फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, वेरेवर दे गो. मागीर तांकां फोटो काडपाक लोक फाटीं फुडें पळयना, मागीर तुटून पडटात. तातूंत भितर तांचो तो पेशन्स, ते द वे दे कॅरी देमसेल्फ, दीज आर द थिंग्स with both the players actually. म्हणजे विराट कोहली इज ऑल्सो ऑफ द सेम अँड रोहित शर्मा ऑल्सो डज द सेम. सो त्यो गोष्टी एक नोटीस करपाच्यो आसता तेंच्यो. नाजाल्यार थोडे कशे आसता इतलो फेम हें मेळटकीर थोडे एरोगंट जाता, थोडे म्हणजे कांयच कचरो करतात लोकांक. तसो म्हाका एटिट्यूड दोगांच्या मदीं पळोवपाक मेळूना. बुमरा बुमरा इज अ जेंटलमॅन अगेन. इज अ व्हेरी म्हणजे आमचे तेंपार आमी राहुल द्रविडाक जशें पळयताले, व्हेरी काम एंड कंपोज्ड जसो एक बिहेवियर आसतालो, दॅट आय सी इन बुमरा करंटली इन द इंडियन सायड. सो दॅट इज हाव तुम्ही तो सारको राहुल द्रविडाचो काम आणि कंपोजर तुम्ही आज बुमरा कडेन कंपेअर करता. दो हीज नेचर इज एग्रेसिव्ह बिकॉज इज अ फास्ट बॉलर, इज अ फास्ट बॉलर, बट आय सी दॅट कंपोजर इन हिम आणि दॅट इज द रिजन म्हाका दिसता ताजे खातीर इज बीन परफॉर्मिंग ऑल्सो सो वेल. इज ग्राउंडेड, इज व्हेरी फोकस्ड अँड व्हेरी कंपोज्ड. एक गजालचे ताजे प्रोस कॉन्स आसा, टिकाय केल्या कांय जाणांनी, बरें म्हळ्यार इज द इम्पॅक्ट प्लेयर रूल. हाऊ डू यू डिफेंड दॅट? सी इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम. कित्याक ओवर द पिरियड जशें क्रिकेट खेळटाले पयलीं आमी पळयता जेन्ना बॅक इन 90s, 80s ऑर 1960s तेन्ना हेल्मेट नासताले, थोडे म्हणजे चेस्ट गार्ड नासतालो, बाकीचे गोश्टी बाकीचे इक्विपमेंट्स, बॉडी इक्विपमेंट्स तेन्ना अलाव करनाले. आनी आतां ओवर द पिरियड जशें आमी शिकला, जशें आमचो एक काळ जसो चेंज जाला तशें एक गोश्टी नवीन गोश्टी रुल्सांनी आयल्या आनी बाकीच्या हितून आयल्या. सो दीस इज जस्ट अनदर थिंग विच इज बीन इंट्रोड्यूस इन द क्रिकेट. आनी आय डोंट सी एनी प्रोज ऑर कॉन्स. सी फायनली द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो सो मच. आनी सपोज एक बरो प्लेयर खंय तरी भायर बसता, यू कॅनॉट मेक हिम इन टू द प्ले 11. इफ इज अ बॉलर, इज अ व्हेरी गुड बॉलर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम कॉम्बिनेशन यू कॅनॉट मेक हिम प्ले इन द 11. सो इन दीस सिनारिओ म्हाका दिसता की हो इम्पॅक्ट प्लेयराचो जो रूल आसा हो खऱ्यांनीच बरो आसा. कारण इन अ क्रंच सिच्युएशन जेन्ना टीमीक खऱ्यांनीच गरज आसता एक तर बॅट्समॅनाची नाल्यार एक तर बॉलराची, आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाता, अश्यो खुबश्यो इन्स्टन्सीस येता जेन्ना एक कॅप्टनाक वा एक टीमीक आपलो बऱ्यांतलो बरो बॅट्समॅन वा बऱ्यांतलो बरो बॉलर त्या टायमार जाय आसता. आनी दिस गिव्स देम लिबर्टी आनी देर इज नो हार्म इन इट बिकॉज इट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स. इट इज नॉट ओनली गिवन टू द वन टीम अशें ना न्ही तें. सो आय थिंक इट्स अ गुड स्टेप टू टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग मे बी. एक गजाल जे हांवें आयकल्या की तुमी खुबश्यो टॅक्निकल गजाली गोवा क्रिकेटी भितर इंट्रोड्यूस केल्यो. आणि सेकंड थिंग दॅट आय वॉन्ट टू नो इज हॅव यू डिस्कस्ड गोवा क्रिकेट विथ दीस बिग नेम्स लायक Rohit Sharma, Virat Kohli or any other player that you usually interact with when you meet with them? या डेफिनेटली. प्रत्येक जेन्ना हांव साऊथ आफ्रिका टुरार गेल्लो तेन्ना आय हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक इन लेंथ. म्हाका इतलो टायम आशिल्लो, आमी 14-15 दिसाचो टूर आशिल्लो आनी VVS Lakshman was the coach that time. आणि we used to meet for breakfast every day in the hotel. आणि ताजे कडेन हांव खुबश्यो गोश्टी डिस्कस करतालो. आणि ही इज ऑल्सो हेड ऑफ आवर सेंटर ऑफ एक्सलन्स जे आमची NCA आसा, नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी. सो इट वॉज मोर ऑफ म्हाकाय खूब ताजे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें त्या टायमाचेर. आणि ताजे कडेन हांवें खूब रिक्वेस्टी घातिल्ले आनी आतां आमी त्यो वी आर इम्प्लिमेंटींग ऑल्सो. आतां आमी गोंयचे प्लेयरा खातीर अंडर-23 जावं रणजी ट्रॉफी, सिनियर मेन्स टिमी खातीर जो मेंटल टफनेस हाजेर आमी जो टीम इंडियाक जो गायड करता, जो टीम इंडियाक जो डॉक्टर आसा, जो टीम इंडियाक सगळे मेंटल एक्सलन्साचेर ब्रीफ करता, तो आमी गोंयाक हाडटा फॉर अ वर्कशॉप, फॉर अ 3-day वर्कशॉप for our boys, for our team members. So this is one of the instance where because of VVS Lakshman it is happening. ताणी तो आमी ताका मेल घातिल्लो NCAक आनी ताणी तें करून दिलें. सो दीस वील हेल्प द गोवन बॉयज.
एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक हें आतां बॅट चॅक करपाचें सुरू जालां हय तें नाटक कितें हय सेम थिंग न्ही तुमी लास्ट टायम पळयलां आसतलें कोण मंगूस बॅट घेवन येतालो कोण आनी कसली बॅटे घेवन येतालो लोकांक दिसताले 6 बॉलान 6 मारले जाल्यार कोण म्हणटालो स्प्रिंग घालून खेळटा कोण म्हणटालो गोल्फ बॉल घालून बॅटिंग करता आनी कितें स्पेक्युलेशन वाडटालें आनी इट इज अ ह्युमन बिहेवियर द थिंग्स वीच आर मेड पॉसिबल वीच लुक्स इम्पॉसिबल ज्यो जेन्ना तशी जेन्ना कॉन्स्पिरसी थियरीज तयार जाता कॉन्स्पिरसी थियरीज तयार जाता आनी अश्यो गोश्टी जेन्ना घडटा तेन्ना लोकांक स्पेक्युलेशन लोकांचें वाडटा सो इट इज बेटर इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा वी चॅक द बॅट्स आणि इफ इट इज द वॉट एवर द सिनारियोज म्हणजे स्पेसिफिकेशन वॉट वी हॅव सेट ते झाले म्हणटकीर जाले काबार न्ही गोश्ट आज मॅन इन ब्लू इज गोइंग टू प्ले फॉर गोवा येस एक वायट दिसता की मॅन इन गोवा इज स्टील नॉट प्लेइंग फॉर मॅन इन ब्लू this is see again very important question and I appreciate you asked this question मला विचारले ते बरें केलें हांव प्रत्येक प्लेयरा कडेन तुमी रणजी ट्रॉफीच्या खंयच्याय प्लेयरा कडेन विचारा फाटले 2-2.5 वर्सां हांवें प्रत्येक प्लेयरा कडेन ह्या गोश्टीचेर हांवें इन डिटेलान उलयलां आनी म्हाका हे सगळे जो रिसर्च असो जो हांवें 2 वर्सांनी केलो जो म्हाका प्लेयरां बरोबर रावपाक टायम मेळ्ळो तातूंत भितर म्हाका एकूच गोश्ट दिसली की ती म्हणटा ती मेंटल रेडीनेस आमची ना जी आमची एक मेंटल टफनेस म्हणटा खंयची गोश्ट करता आसतना कशी आतां तोच मेन विशय आसा आतां खंयचोय तज्ञ डॉक्टर धर फॉर एक एग्जांपल जो ओपन हार्ट सर्जरी करता सपोज तो मेंटली रेडी ना दॅट पर्सन वील डाय सेम थिंग हॅपन्स विथ आवर क्रिकेटर्स दे आर नॉट रेडी दॅट्स वाय दे आर लुजींग नॉट रेडी एज इन एक मोठी स्टेज आयली न्ही जाल्यार त्या खंय तरी मातशें तांकां झक्क जाता म्हणल्यार आतां फाल्यां सकाळीं गोवा इज प्लेइंग अगेन्स्ट कर्नाटका ऑर एनी अदर बीग स्टेट्स प्लेयर्स आर सेम सिमिलर दोगांय कॅपेबल आसता आनी दोगांची टॅक्नीक सगळी सारकी आसता एवरीथींग इज करेक्ट फक्त एक तो मेंटल खंय तरी ब्लॉक उरता की अरे कर्नाटका व्हडली स्टेट व्हडले प्लेयर तो इंडिया प्लेयर खेळ तो हो अमको खेळा तो तमको खेळा दबावा सकयल येता आनी थंय खंय तरी आमचें कोलॅप्स जाता अशें म्हाका दिसून आयलां आनी तेंच रिजन आशिल्लें हांव इन डिटेल विवेस लक्ष्मणा कडेन ह्या एक पॉयंटाचेरच उलयल्लो की हेंच आमकां एक चेंज करपाक जाय कारण म्हाका आमच्या प्लेयरां मदीं कांयच कमी दिसना फाल्यां सकाळीं तूं विराट कोहलीक कंपेर केलो आनी आमच्या गोंयच्या एक प्लेयराक कंपेर केलो दे वील बी सेम टॅक्नीक वायज दे वील बी सेम एवरीथींग वील बी सेम बट ही इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हीज मेंटली बिकॉज ही हॅज अ डाय हार्ड एटिट्यूड आनी आमचो खंय तरी प्लेयर थंय कमी पडटा हांव असं म्हणना की तो फेल जाला तो खंय तरी कमी पडटा म्हणून तें तशें जाता आनी हें ओवरऑल हो चेंज करपाची आयची गरज आसा आनी आमी ताचे खातीर एज अ गोवा क्रिकेट असोसिएशन जेन्ना हांव सेक्रेटरी आशिल्लो आतांचे जी कमिटी आसा तेंच्यांनी हो डिसिजन घेतला आनी इट इज ऑलरेडी शेड्युल्ड आय थिंक इन द मंथ मे सेकंड हाफ अशें कितें केन्ना तरी तो वर्कशॉप आहा म्हाका एक गजाल आतां आमी क्रिकेटींतलें राजकारण बी उलयलें आतां राजकारणांतली क्रिकेट उलोवया यू हॅव पॉलिटिकल एम्बिशन नाव ते काय अशें लिपून राविल्लें ना आनी तुमच्या पॉलिटिकल एम्बिशना लागून भरपूर वाद जाल्यात अंतर्गत सारकी दुसफूस जाल्या हाव आर यू लुकिंग एट इट एंड वॉट इज दॅट एम्बिशन सांगात पयली गोश्ट म्हणल्यार म्हाजे पॉलिटिकल एम्बिशनाक लागून कोणाक त्रास जावचे ना अशें तुमी म्हणटात एम्बिशन हे प्रत्येक मनशाचें आसता तुजें एम्बिशन आसतलें म्हाजें एम्बिशन आसा पूण आमी कोणाक त्रास करपाक लागून आमी एम्बिशन अशें दवरूं ना दुसऱ्याक जर दिसता जाल्यार दुसऱ्याक दिसता जाल्यार तो तेजी इनसेक्युरिटी म्हाजी न्ही सपोज जर दुसऱ्याक जर दिसता की हो मनीस खंय तरी एम्बिशियस जाता आनी इफ ही इज इनसेक्युअर देन इट इज हीज प्रॉब्लम म्हाजो प्रॉब्लम काय ना आय एम सी आतां पॉलिटिकल म्हणटा आमी काम करीत येयले आमी सोशल फिल्डान आसा आमी प्रत्येक जाण आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमी काम करीत आयल्या आनी फाल्यां आमकां पक्षय सांगता की काम करा म्हणून आमी कोणाच्या दबावा खाली येयना हांव आतां युवा मोर्चाचो मेंबर आसा प्लस आमी सोशल मिडिया हांव सावथ गोवा को कन्व्हेनर आशिल्लो म्हणजे जेन्ना लास्ट आनी आमी ते इलेक्शनाकय आमी फाटली आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमी काम करीत आयल्या आतां तो खंय तरी जसो काम करून करून जसो मनीस मुखार सरता आनी दुसरो मुखारलो मनीस जर इनसेक्युअर जाता जाल्यार इट इज हीज फेलियर अशें हांव म्हणटा सो कारण इफ ही इज सो कॉन्फिडंट अबाउट हीज वर्क ना जाल्यार हुएवर इज इनसेक्युअर तूं म्हणटा जाल्यार खूब हें म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता लेट अस बी क्लियर यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट 2027 आय डोंट नो फाल्यां म्हाका कांयच खबर ना आतां आमचे पळय तूंय जाणा आसतलो हांव कांयच खबर ना क्रिकेटीचे सगळे सगळे आतां हेंय सांगता गोंयची कांयच खबर ना म्हणटा हेंय सांगता तुका हांव कांयच खबर ना म्हणटा
हांवें तुका परत सांगलें हांगा बसलेले ते सगळे सांगताले आनी आमच्या पक्षाची एक रीत आसा, एक शिस्त आसा. केन्नाच आमकां टिकेट जाय म्हणून खंयचोच अपेक्षीत कोण आसा वो कोणाक टिकेट जाय तो केन्नाच आपले हितून सांगचो ना. आमचे पक्षान कशें आसा, आमची एक सिस्टम आसा, आमचें काम पळयता. सपोज तांकां दिसता की बाबा रोहन कॅन बी अ प्रोबेबल कॅन्डिडेट जाल्यार टिकेट मेळटली. लोकांक जर दिसता जाल्यार टिकेट तुमकां मेळटली. इच्छा आहा न्ही? म्हाका इच्छा अजुनूय सांगता, म्हाका इच्छा आसा, म्हाका काम करपाची इच्छा आसा, लोकां खातीर काम करपाची इच्छा आसा, पक्षा खातीर काम करपाची इच्छा आसा. ती आसाच म्हाका, ती पयलींच्यान आसा आनी ती केन्ना हांवें लिपोवनूय दवरूना. आमच्या पक्षाच्या लोकांक खबर आसा की म्हाका काम करपाची इच्छा आसा आनी हांव काम करीतय आसा. तिकीट दिवप ना दिवप हे पक्षाचेर पक्षाचें आहा. आसा. दॅट आय अग्री. Yes. तुमकां इच्छा आसा, कितें म्हणून तुमकां कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा 2027. हय ऑब्वियसली आसा. आणि एक जो सामको आतां लेटस वाय टू बीट अराउंड द बुश डायरेक्ट सारकी यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम कुरचरे? आतां कुडचडेचो वोटर फाल्यां सकाळी म्हाका सपोज टिकेट दिताय बीन जाल्यार हांव खंय केप्यां आनी कुंकळ्या आनी सांग्यार आनी काणकोण वचून काय हांव लडोवपाक शकना. इतली व्हडली हेंय ना म्हणजे की आमच्या गांवान आमचें कितें आसा जाल्यार कितें काम आमचें कुडचड्यारच आसा न्ही. बरोबर. कुडचड्यार तुमचें कामूय चल्लां. तुम्ही वेगवेगळी फंक्शनां दिसतात, टुर्नामेंटांनी दिसतात, सो तुमचो वावरूय चालू आसा. टुर्नामेंटांनी दिसता हे फाटले हांव आतां फाटलीं 10 वर्सां जालीं टुर्नामेंटांनी हांव दिसता तुका. हांव फाटले 10 वर्साचे फोटो हाडून दाखयतां वो बाकीचे. हे फक्त 27 खातीर न्ही म्हणटा तुमी? हे फक्त 27 खातीर न्ही आनी हे केन्ना 27 खातीर नाशिल्लें बीन. दीस इज अगेन ही एक जर्नी जी खंय तरी 10, 15, 12 वर्सां पयलीं जेन्ना सोशलान आयले, लायफान आयले तेन्ना सुरवात जाल्ली. आयज ती खंय तरी खंयची तरी पावण्यार पावल्या. इतलोच फरक आहा तितूर. आनी काय आमी काय सर्वीस करना की बाबा आमी सकाळी 5 गेले, सकाळी 9 गेले आनी सांजे 5 घरा कडेन आयले आनी बसले. आमी सोशल फिल्डान म्हणटा सोशल फिल्डान मनीस काम करता. आनी जेन्ना पक्षा कडेन जोडून आसा आनी भारतीय जनता पक्ष फाटले 15 वर्सां गोंयान राज्य करता तेन्ना आमचें काम तितलें डबलय जालां. आनी जेन्ना डबल इंजीन सरकार आसा तितलें काम फास्टय जालां आनी चडय जालां. बट एकच थंय प्रश्न येता की यू हॅव अ सिटींग बीजेपी एमएलए इन कुरचोरे. येस. मागीर हय बीजेपी आमदारा खातीर आमीय काम केलां. फाटल्या 22च्या इलेक्शनाक आमच्या आमदाराक निवडून हाडपाक कुडचड्यार हांवूय भोंवलां. हांवेंय हें केलां. हांव तेंच म्हणटा न्ही तुका, आमी काम करता. तुका हांवें स्टार्टिंगच सांगलें, मुखाल्ल्या मनशाक जर तूं म्हणटा की प्रॉब्लम जाता जाल्यार इट इज नॉट माय फॉल्ट. फायनली एंड ऑफ द डे वोटर जे कोण आसता ते लोक आसता आनी लोकांक कितें दिसता, पक्षाक कितें दिसता तें जातलें. हांवें केन्ना म्हाजी इच्छा आसतलीच. हांव खंयच शाय जायना की म्हाजी कितें इच्छा आहा ती हांव ना म्हणपाक शकना. म्हाजी इच्छा आसा ती आसाच इच्छा. म्हाका काम करपाची इच्छा आसा. मात हांव फाल्यां कोणाक वायट दिसता म्हणून हांव काम करपाचें बंद करूं? पण एक सिटींग एमएलए दिसतलेच न्ही सारकें. आनी यू आर नॉट अ वीक कॅन्डिडेट. यू आर अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट. इफ यू आर अ कॅन्डिडेट, इफ यू आर अ चॅलेंज, यू आर अ स्ट्रॉंग चॅलेंज. सो मुखाल्ल्या मनशाक मातशी धाकधूक जातलीच न्ही. तेजेर हांव काय उलोवपाक शकना प्रमोद. कारण हांव तशें चिंतून कोणाक प्रेशर हाडपाक वो कितें हें करपाक लागून आमी काम करनात. आमी एक लोकांचे गरजेक लागून आमी काम. तुम्ही म्हणटात इन व्हेरी सिंपल टर्म्स तुमकां 2027 कुडचडेसान कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा आसा. तिकीट दिवप काय ना हे पक्ष थारायतलो. लोक ठरयतले, पक्ष ठरयतलो ऑब्वियसली. बट यू आर व्हेरी क्लियर दॅट तुम्ही त्या दृश्टीन काम कोण करतले. ना म्हणटलो फाल्यां मुखाल्ल्यान जर म्हाका पक्षान सांगलें की रोहन तूं कुडचड्यार लढय म्हळ्यार हांव ना म्हणचो ना न्ही. कोणूय ना म्हणचो. म्हाज्या जाग्यार आनी कोणाक खंयच्याय कार्यकर्त्याक दवरलो जाल्यार कोण ना म्हणचो ना. तें साहजीक आसा. तूं म्हणटा फाल्यां सकाळी म्हाका कोणी उणें बरयता जाल्यार हांव ती अशी नाका म्हणचो ना न्ही. म्हाका आसात पॉझिटिव्ह संकेत पक्षा कडच्यान? पॉझिटिव्ह संकेत तशें हांव पक्षा कडेन केन्ना उलोवंकूय ना आनी आमी केन्ना हें डिस्कसूय करूं ना. आनी पक्षाचें म्हाका कोणी म्हाका अजून सांगूं ना तशें. म्हाजें काम खंयचोय कार्यकर्तो आपल्या मतदारसंघान आपल्या वॉर्डान काम करताच. आतां फाल्यां सकाळी तेजेर मुखार विचार कितें जाता वो मुखार ते कितले पर्यंत इन्फ्लेट जाता तें प्रत्येकाचेर आसता न्ही. आतां देवाचे दयेन आनी बाकीचे सगळे आमचे सपोर्टर आसा, जे सगळे बरे मागपी आसा, तांचे हितून जें आमचें काम चल्लां तें आमी काम चालूच दवरतले. हे 22च्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमचें काम चालू आशिल्लें. पूण 22 म्हाका पक्षान येवन कितें तिकेट घे म्हणून सांगूं ना वो हें करूं ना. पूण आमी प्रामाणीकपणान आमी पक्षाचें काम केलें. गोंयभर काम केलें, लोकसभेक काम केलें, बाकीच्याय सगळे कडेन काम केलें. आमी खंयच्या आमदाराच्या वा खंयच्या कॅन्डिडेटाच्या विरोधान आमी काम करूं ना.
सो 27चे 27 पळोवया, पूण काम करनाका वा काम करता म्हणून खंय तरी हें करप Objection घेवप हें चुकीचें अशें म्हणटा तुमी. खंयच्याय कार्यकर्त्या खातीर हें चुकीचें. हांवच म्हणटा सी आमी फायनली आय एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन, पूण एज अ पर्सनल इंडिविज्युअल आय कॅन ऑलवेज पुट दीस अप की कोणाकय काम करता जाल्यार खंयचोय पक्ष नाही म्हणून तो काम Insecure जावपाची गरज ना. इनसेक्युअर जावपाची गरज ना. आनी इनसेक्युअर जाता जाल्यार लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की बाबा तो कित्याक इनसेक्युअर जाता ती. फायनली पक्ष थारायतलो. पक्ष थारायतलो. हांव इतल्याचें थांबता. हांवें जशें सांगिल्लें सुरवातेक आमी क्रिकेटींतलें राजकारण आनी राजकारणांतली क्रिकेट ह्या दोनूय गजालींचेर उलयतले म्हणून. आनी गृहन बाबाची एक गजाल आसा की ते मनमेकळेपणान उलयतात. क्रिकेटींतले राजकारणाचेर तरी उलोवपाक ते एक एकदां फाटीं फुडें जायत, राजकारणांतली क्रिकेटी विशीं ते फाटीं फुडें जायनात. सो थँक्स अ लॉट रोहन बाबा. म्हाका यू आर ट्रॅव्हलिंग अगेन टुमॉरो फॉर मुंबय CSK. सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर दॅट. आय एम CSK बट मॅच मुंबय CSK आसा, सो डायरेक्ट ऑल द बेस्ट हांव तुमकां म्हणपाकूय शकना. तरी आसतना ऑल द बेस्ट. आनी एक स्टेडियम जावचो आनी गोंयांत क्रिकेटीची उदरगत जावची. आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां द मॅन इन ब्लू इज नाव गोईंग टू प्ले फॉर गोवा. वी व्हेरी सून होप दॅट अंडर युअर लिडरशीप द गोवन प्लेस फॉर द मॅन इन ब्लू. इतलेंच मागता आनी थांबता. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. विकसित भारत 2047 एक ध्येय, एक सपन गोंयचो फुडार बळकट करपाचो, भारत देश विकसित करपाचो. तुय भी ह्या मोहिमेन वांटेकार जा. गोंयचो विकास घडोवपाक तुय आपलें योगदान दी. आपल्यो आयडियाज वा सजेशन्स दिवपाक गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक तुजें मोलादीक योगदान दी. विकसित भारत 2047.